कडेन नटमस्तक जाता आणि तुमकां आतां जो सोहाळो जो सुवर्ण कलश शिखर प्रतिष्ठापना हो जो सोहाळो आमी स्टार्ट करचे पयलीं कळस हाडलो नोव्हेंबराच्या 30 तारखेर आणि हो कळस मॅन्युफॅक्चर केला अशोक मडकयकार आणि तागेले 2 भुरगे शुभम वैभव आणि अमित म्हणून. सो त्या दोगांय भुरग्यांनी आणि ताका बापायन आणि तेंगेल्या कामगारांनी एक जावन बरो एक सुंदरसो कळस आमकां करून दिलो आणि आमी तो 30 तारखेर नोव्हेंबराच्या आमच्या शांतादुर्गा देवस्थानाच्या प्रांगणाक हाडलो. आणि ताजे नंतर आमी कळस हाडून कळसाचें आनीक जें फिनिशींग काम आहा तें कंप्लीट केल्लें. आनी हेजे पयलीं हांव एक मेन्शन करपाक सोदतां की सादले म्हणून आर्किटेक्ट जेच्या बाप्पायन हें देवूळ आर्किटेक्चरल सर्विसीस प्रोवायड केल्ल्यो तागेलो पूत म्हळ्यार अभिजीत सादले हाणें आमकां हो कळसाचो डिझायन करून दिल्लो. आनी हो कळसाचो जो डिझायन आहा तो सारको विधी प्रमाणे शास्त्रा प्रमाणे डिझायन केल्लो आहा. ताका सगळे नवग्रह आणि जी विधी लागता कळसाक ती सगळी ताणें पुरेपूर ड्रॉइंग करून आमकां दिल्ली आहा आणि त्या विधी प्रमाणेच कळस मॅन्युफॅक्चर जाला. कळस 30 तारखेर हाडटकीर ताची जी फिनिशींग काम करून आमी आमगेल्या पुरोहिताक कन्सल्ट करून म्हूर्त काडलो. आणि शिखर प्रतिष्ठापना दिवस जो पळय आसता तो वर्सा एकूच फावटी येता आणि तो म्हळ्यार आयज डिसेंबराची 12 तारीख. म्हळ्यार आमची ही जी विधी आहा ही विधी टोटल 3 दिसांची आसली. 10 तारीख 11 तारीख आणि 12 तारीख म्हणजे आज ती कल्मिनेट जाली, आज ती संपन्न जाली. आनीक ही विधी करपाच्या मागीं हें एक शास्त्र सगळें भक्तिमय वातावरण देवळाच्या परिसरांत आणि ह्या वाठारांत हिंगा सगळ्याक पसरलें आणि सगळ्यांक एक देवीची भक्ती देवीची ब्लेसिंग्स घेवपाची संदी सगळ्यांक मेळ्ळी. आनीक 12 गांवकार आमचे देवीच्या मांडणे प्रमाणे 12 गांवकार आनी तांगेल्यो घरकान्नी अशे जोडप्यांनी ही सेवा तेमी 3 दीस ही सेरेमनी सेलेब्रेट केली. 10 तारखेर सकाळ फुडें तांकां शुद्धीकरण करून आमच्या पुरोहितान तांकां जी विधी आहा ती संपन्न करून घेयली. तेजे नंतर 11 तारीख आनीक हें करता आसतना आमकां जी सर्वीस लागली आमगेल्या पुरोहिताक जी म्हणजे 20 ते 25 भटांची आणि ती सगळी मांडणी तेमी 3 दीस मांडून बरे प्रमाणात आमकां बरी भक्तिमय वातावरण क्रिएट करून आमकां एक सर्वीस दिली हांगा. ताका लागून हांव आमगेल्या पुरोहिताक आमचे आशू पाद्ये आणि आनी एक आमचो पुरोहीत सहकारी ताका दिलें तो म्हणजे कुणाल देसाय आणि दोगांयनी एक जावन हें सामकें शास्त्र बरे भशेन केलें 3 दीस. ताका लागून तांकांय बी धन्यवाद म्हणटा. आनीक आमचे 12 गांवकार सदींच सगळे विधीचे ते मानकरी आसा आणि तेमी ते विधी बरी करून पार पाडली म्हणून हांव तांकांय बी देव बरो करूं म्हणटा आणि देवीचे ब्लेसिंग्स तेंचेरूय बी बरें करून पडो. आमच्या कमिटीमध्ये आमगेलो गुणेश देसाय आसा, बोमो आसा, महेंद्र आसा, तेमी बी सगळ्यांनी आमी सगळ्यांक एकमेकाक बरें कॉपरेट करून बरें हें कळसाचें काम करून घेतलें. आणि विधी प्रमाणे जो बसोवपाचो जो कळस आज 12 तारखेर आमगेल्या देवळाच्या शिखराचेर 12:09 आमी स्थापन केलो. आणि तो स्थापन करपाक मालगांवकार आमचो पुरोहीत आणि एक ब्रह्मचारी भट ह्या तिगांयनी वचून तो थिंगा स्थापन केलो. आणि तेजे नंतर तेजें फिनिशींग जें पळय कितें आसलें तें आमगेल्या मॅन्युफॅक्चरान केलें. आणि अशी करून ही 3 दिसांची विधी भक्तिमय वातावरणाक कल्मिनेट जाली. आणि तेजे नंतर मागीर कळसाची आरती जाली आणि आरती जातकीर मागीर देवीची पुजा जाली. आणि पुजा जावन प्रसाद वांटून मागीर आमगेलें हें सगळें 3 दिसांचें फंक्शन जें आहा तें कल्मिनेट जालें. आतां हाजे नंतर आमगेली जात्रा आसतली आणि जात्रा स्टार्ट जातली 25 तारखेर डिसेंबराच्या. आनीक 30 तारखेर महारत आसतलो. तेजे नंतर मागीर वेरियस सेरेमनीज आसतल्यो. मागीर पावणी आसतली देविल्या भांगराची आणि कपड्यांची आणि हेर वस्तूंची. म्हणटकीर हांव सगळ्या भाविकांक महाजनाक आणि आमगेल्या सगळ्या सोयऱ्यांक सगळ्यांक एक उलो मारता, एक आमंत्रण दिता की जात्रेक सगळ्यांनी सामील जावचें आणि मोठ्या दबाज्यान ही आमगेली एन्युअल जात्रा आहा ती मनोवची. आनीक सगळ्या भाविकांक ज्या भाविकांनी ह्या कामाक सहकार्य केलें आणि चड करून पत्रकार बंधू जे तुम्ही
कन्सिस्टंटली कळस हाडलो तेन्ना सावन आज बसयत म्हणल्यार तुमी आमकां बरी कवरेज दिली, ताका लागून तुमकांय बी देवीले आशिर्वाद लाभूं आनी तुमचेंय बी बरें जावं अशें देवी कडेन मागता. परचो महाप्रसाद म्हणटो आसलोच आज आमी स्पेशल महाप्रसाद दवरला. त्या महाप्रसादाची बी तुमी सगळ्यांनी चव घेवची आनी देवीले आशिर्वाद घेवन आमी हें आयचें जें फंक्शन आहा तें कल्मिनेट जाता आज सोंपता. म्हणून सगळ्यांक आनी एक फावटी देव बरो करूं म्हणटा. आनी कमिटीच्या वतीन आमी जें कितें कॉपरेशन कोणाकय जाय पडटलें भाविकांक माजनाक जावं स्पेशली डिजेबल्ड लोक हांकां तें आमी पुराय करतले. आनी जात्रेची तयारी ही जोरान चालू आसा आनी तेजे नंतर तेजे पयलीं बी एक प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेवन तेजी माहिती सगळ्यांक तुमकां दितले.